गायन करूया गायन सॉन्ग I5 autuso ibariopu moshi ward polo etasloi moshi paponopkar pon doyal kal sarvi soloi autuso ibariopu moshi ward polo etasloi moje paponopkar pon doyal kal sarvi soloi gor sodun auve sona tuji vengao sortona tu somovi sotona tu somovi sotona. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव आयचे मिसाच्या बलिदानान आमी मागता हे दिनवासनेचें बलिदान किरीत भाशेन आनग्रेस डिसोजा आजचो जल्माचो दीस ताचे खातीर मागता. तशेंच सोंपलेल्या रोजादा रोड्रिगीस ह्या आमचे भयणी खातीर मागता ताका सासणाचो विसो दिवं. आज आपल्या खातीर किरीत भाशेन मागूंक लायता युरेका रॉड्रिगीस तेय आपल्या जल्माचो दीस समरमता ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताका सासणाचो ताका बरी भलायकी दिवं आनी उदीक करून देवान ताका आपल्या जिवितान फावो ती येस मेळूंक ताका ताचे खातीर मागुया. आज आमी किरीत भाशेन युक्रेन ह्या देशांत आसलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागतले तांकां बरे तरेन देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आनी सगळ्या वायटांतली तांकां निवारो म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बाबा बीन जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर. देव ह्या संवसारांत आपले राज आमच्या हातान विस्तारूंक दिता. हे विस्तारूंक आमी अदीक आनी अदीक दिसपोटी प्रयत्न करूंक वावरूंक आनी मेहनत करूंक देव आमचे सगळे जायते आवडे दवरता. पूण देवाचे राज आमी विस्तारूंक जायते फावटी फाटीं सरता. आमी जायते फावटी कोणशा संदीचो फातोर जावचे बद्देक आडकोडीचो फातोर जाता. हे वेळार आमच्या पातकांची दूख धरुया. गुन्यांवकारी आमी आसा देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया आनी आमकां बोगोस म्हूण मागुया. काळजांतान दूख दवरतोल्या बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनोती कोच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावोवंक आमीन. प्रार्थुया. सूर पदवेदार देवा ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दडवण करता. तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवचें आसा ते पास्काचे परबे काळजाचे खरे भक्तीन आमी पावो शिकोर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणांच्या सासणांक आमीन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाक आपल्या हेरां सगळ्या पुतां परस जुजेचो अदीक मोग आसलो, कित्याक तो तांचे जाणटे पिरायेर जल्मलो आनी ताणें ताका एक विविध रंगाचें आंगलें केल्लें. आपल्या सगळ्या पुतांवन बापूय जुजेचो अगलो मोग कोत्तालो तें पळोवन दुसरे भाव ताका जळटाले आनी ताका ते बरे भाशेन देखोसो करिनासले. सगळे भाव आपल्या बापायचो हिंड चोरूंक सिकेम गेल्ले आसता इस्रायेलान जुजेक सांगलें, तुजे भाव सिकेम हिंडाक घेवन गेल्यात. आयक, हांव तुका तांचे सरशीं धाडटां. म्हणटोच जुजे आपल्या भावांचे सोदीक गेलो आनी ते ताका दोथान गांवांत मेळ्ळे. पयस सावन तांणी ताका देखलो आनी तो तांचे सरशीं पावचे आदींच ताचो जीव काडूंक थारायलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, हो पळयात सपनेकार येता, येयात ताचो प्राण काडुया. आनी खंयचे एके खोणींत ताका उडोवंक आमी मागीर सांगचें. एके निश्ठूर मोनजातीन ताका गिरासलो, तेन्ना ताचीं सपनां खंय पावतात तीं पळोवचें. पूण हें आयकतच रुबनान तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटायलो. ताणें तांकां सांगलें, ताचो प्राण आमी काडचो न्हय. तांच्या चोपक्यांतलो ताका वाटावन परत ताका आपल्या बापायच्या स्वाधीन करच्या निमित्तान रुबनान नव्यान तांकां समजायलें, ताचें रगत वारयनाकात. ह्या अरण्यांत एक खोण आसा, तातूंत ताका उडयात, पूण ताचेर तुमचे हात घालिनाकात. आपले भाव आसले थंय जुजे पावतोच ताचें विविध रंगाचें आंगलें तांणी काडलें आनी ताका धरून एके खोणींत उडयलो. ती खोण सुकलोली, उदक तातूंत नासलें. मागीर ते जेवणाक बसले. तेन्ना कांय इस्मायली लोक गालाड थावन येतालो तो तांणी पळयलो. गॉम, परमोळ आनी रेजीन उंटांचेर घालून ते इजिप्ताक व्हरताले. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवो मारून आनी ताच्या रोगतान भिजून आमकां कितें मेळटा? अदीक बरें आमी ताका त्या इस्मायलितांक विकुया. पूण कांय वायट ताका आमी करचें न्हय. कितलोय जाल्यार तो आमच्या रोगता मासाचो भाव. आमी ताचे भाव आनी ताचे भाव कबूल जाले. उपरांत कांय मिद्यानी वेपारी थंयसरल्यान वेताले. तांणी ताका ते खोणींतलो वयर काडलो आनी इस्मायलितांक रुप्याच्या 20 नाण्यांक विकलो. आनी हांणी जुजेक इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर. देवाचे ओडूतकर. आमचो जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. परतून म्हणया, सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताणें देसांत दुकोळ पडूंक दिलो. तांचें उदरपसन काडून उडयलें. तांचे फुडें एका मनशाक धाडलो. गुलाम कसो विकून दिल्लो जुजे तो. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. ताचे पांय सांकलींनी बांदलोले. ताचे मानेचेर लोखणाचें जूं बसयल्लें. शेकी ताणें पारकून सांगलोलें तेंच घडोवन आयलें. सर्वेस्पराच्या उतरान ताचें उतर खरें केलें. जबाब. सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. तेन्ना राजान ताका बणकोणींतलो काडूंक लायलो. राष्ट्रांच्या पातशायान ताका सुटका दिली. आपल्या घरांत ताका कारभारी नेमलो.
आपले अस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. जबाब: सर्वेस्परान केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मितांचो म्हाका उगडास येता. उद्गाराक उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू परोम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाण्याक एक कोडंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुंबड्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोड पिकचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबलें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पयलेहून ओदीक, आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भेटतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडले. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, यात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मोडो कुंबड्याक दितलो. जेसून तांकां म्हणलें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जाल्लो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज तुमचे कडल्यान काडून घेतले आनी पुर्ती फोडां करतात तसल्या लोकांक दितले. ताचे वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिजेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ते ताका दोत्तले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणो, आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आनी पयलें पुस्तकार आनी दुसरें वाचप आमकां एक वस्त हावी जाता. देव उदार, देव मोगाळ, देव काकलुतीबोन, मनीस घातकी आनी मनीस घात घेवंक सदांच सोयेक सोदता. मनशाक आपल्या जिवितान आपल्या फायद्याक कितें पडटा तें मनीस चिंता आनी मनीस आपल्याक तर फायद्याचें पडत जाल्यार दुसऱ्याचो घात घेवंक फाटीं सरोना. ह्यो दोनूय वस्तू आमकां सिद्ध जातात. देव तर उदारपणान आसा जाल्यार पयल्या वाचपान उत्पत्तीच्या झुजेचे भाव ताका किरीत भाशेन मारूंक सोदतात आनी ताका दायजी जातलो. आपल्याचो बापूय ताचो उदीक मोग करता. हो आमच्या सगल्या जें कितें आमचे लागीं आसा ग्रेस्कायेचो दायजी बापूय करूंक सोदता म्हणून ते जाणा आसले आनी बापूय ताचो मोग करता म्हणून नोसायेन भरून ताका बाबा भयणीनो ते एका बांयत उडयतात वो ताका बाबा भयणीनो भितर उडयतात. आनी अशें करून आसतना तो सपनेकार कसो तांकां दिसता म्हणटच ताचो प्राण काडूंक ते अजितात. पूण तांचोच एकलो भाव म्हणटा ताचो आमी प्राण काडचो न्हय, ताका विक्रेक आमी दिवया. आनी अशें करून झुजेक ते विक्रेक दिता आनी तो इजिप्ताक पावता. पूण होच झुजे बाबा भयणो तांकां मागीर बुकाड पडटा तेन्ना तांकां सगळे फामिलीक आपल्या वडकोता आनी तांकां तो सांबाळ करता, तांकां साल्वार करता. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा एक भाटकार आसलो. आपलो धाकमोडो भाव भयणीनो कुलवाड्याच्या हातीन तो दिता आनी वेता. आमी जाणो इस्रायलाक जायते तशे
दाक लावपाची तांची भाटां आसली. म्हणटच थंय ते दाक लायताले आनी भाटकार आपूण त्या कुलवाड्यांक दिताले. पूण हे कुलवाडी भाव भयणो आशेचे जातात. उदीक आनी उदीक आपल्या जिवितांत तांची आस वाडटा आनी जेन्ना भाटकार आपल्या मानायक धाडटात आनी आपलो बेगीन कितें तांचे कडेन आसा कुंबलें तें घेवच्याक तो आपल्या सगळ्या वावराड्यांक धाडटा तेन्ना चाकरांक धाडटा तेन्ना ते चाकरांक मारून उडयतात. एकाक मारलो, दुसऱ्या चाकरांक तांणी जिवेशी मारलो, एकल्याक मार घालो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. उपरांत भाव भयणो परतून ताचेहून अदीक आपल्या चाकरांक धाडटा, तांकांय ते मारतात. शिके आपल्या एकल्याच पुताक धाडटा आनी ताका ते जिवेशी मारतात. कित्याक वच जावन आसा इर्देरी अशें ते सजमतात. प्राणघात, घातकी अशें आमी म्हणूंक जाता. आनी आमच्या जिवितान आमी करता, आमी बरें आमुर्खे हांसो दाखयता, भितरल्यान आमी कितें करतले हांव तें सांगना. आमी बरीं बरीं उतरां तोंडार मारता, आमी तशीं न्हय, आमी हें करतले हांव तें करतले हांव, पूण भितरल्यान दुसऱ्यांक सुरी तुपूंक आमी तयार आसता. इतलेंच न्हय, आमी भाव भयणो पयशे घेवन दुसऱ्यांचो घात घेवंक आमी सदांच राजी. आनी जेजू म्हणटा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. कितें म्हणूंक सोदता काय जेजू? आमी देवाचे राजाचे हेरदेरी. देवान आपलें राज आमच्या हातान दिल्लें आसा. हें राज आमी बरे तरेन सांबाळूंक, हे राजाक उदीक आनी उदीक आमी दुसरे वांगडी हाडूंक, हें राज देवाचें विस्तारूंक आमी दिसपोटी वावरूंक गरज. खरेंच आमी करता जाल्यार आमकां विचार करूं येता. कित्याक देवाचें राज तुमच्या हातांत आसा, तुमच्या ताब्यान त्याच देवान केलां. मोगान, सगळ्या भावार्थान, सगळ्या माये मोगान, सगळ्या विस्वासान आमच्या हातान दवरलेलें आसा. आमी कितें करता? आमी जायते पावटी आमच्या जिवितान लेजिनेस म्हणटा तें पयलें आसा. दुसऱ्याचेर घालो बार सगलो, म्हाका कित्याक पडना तो करतलो. तिसरें, हांव जाता तितलें दुसऱ्यांक निमितां दिवप. हांव जायते पावटी हें म्हज्या ताब्यान केल्ले वस्तू हांव कितें करतां, तो करतलो, तो तें सगळें सांबाळटलो अशें करून आमी दीस सारता. तिसरें, आमी आमची बोटां भाव भयण लासूंक सोदिना. वी डोंट वॉन्ट टू बर्न आवर फिंगर्स. आमचे हात आमी चिकलाचे करूंक सोदिना. म्हणटच आमी कितें करता, तूं म्हाका लोच दी, म्हाका पयशे दी, हांव जाय ते भाशेन करतलो, मागीर तुजे वाटेन हांव जातलो. असलें आमचें धोरण. आमकां वेळ लागना भाव भयणीनो. जेन्ना पयशे पडयले म्हणटच पिशे आमी जाता. जेन्ना आमकां दुसरो बरी बरी आमकां बुलयता तेन्ना आमी रोखडेच बोलता आनी तांचे गुलाम आमी जाता. जिवितान आमकां जेजू म्हणटात, तुमकां दाखमोड्याचे हेरदेरी हांवें केल्यात. तुमी जावन आसात कुलवाडी, तुमी जावन आसात ह्या दाखमोड्यान वावुरपी. बरे तरेन वावरात, मोगान सेवे चाकरेचें मन आपणायात, निस्वार्थी जायात, उदीक आनी उदीक जबाबदारी घेयात. दुसऱ्यांचेच गाराणें घालून आपलें जिवीत सारिनाकात. दुसऱ्यांचेरूच फकत टिका करून तुमकां दिसता ते भाशेन जिवीत सारिनाकात. दुसऱ्यांचेरूच भार उडोवन तो करतलो म्हणून समजो नाकात. दुसऱ्यांचेरूच जबाबदारी ताणें कितें केल्या हाचें आस्वासन दवरिनाकात. तुमी करात जबाबदारी, तुमी घाई घेयात, तुमी भाव भयणो कश्ट करात, तुमी मेहनत करात. तेन्नाच की जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच घडीक हांव कोणशा संदीचो फातर जावं पळय. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन करूया देवनाचो C14 page 34. C14 page 34. देणी आमची भेटोवंक हटा, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोनां तूं कोरपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता, दोवा उडो आल्तार हाडटा, दाकाचो रोस समोर
म्हज्या बाबूने म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हेय तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाख्ये पुबी सोबेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. कोनवड्या बापा हो संस्कार संभ्रमूक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगान जिवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सूर कडेन सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितोड काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान संबरूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगडी उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वोडती घोडिता आमी संबरूमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरीं गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबुलीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती बागेवन सुजे बागेवन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जाव, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां तारी पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोसके आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बरोशेन अत्रेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलो दी. सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राज सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येताय राजवत चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुझे पाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या भुकेर आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या जेविधाच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसोस्तान ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदकाधिकार तुझे फाटल्या येता जेजू आमच्या
घोड्या भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या घोड्या ओरोनाचाय दोंगरा सोड्या जेजू आमची शोपावेचा आमचे निर्मोळ ओसोत कुडी जेजू आमचे जिवी सासनी तुझे फाटल्या येता जेजू आमच्या घोड्या भुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या घोड्या. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सासणाची सोडवणीची सुफोड कुणां करून आमकां तुवें हें पवित्र जेवण दिलाय. तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला. हे जेवणाच्या बोडान ती सोडवण काळजान तान आसूंक आनी ती जोडूंक आमकां शाबितायेन पावय. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. आज सांजे 4:30 वरांचेर कुमसारां उपरांत 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट आनी मीस सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक आवर लेडी ऑफ फातिमा कॉटेज हॉस्पिटल आनी टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय ह्यो समुदायो मिसाची मांडावळ करतली. तशेंच कुर्साची वाट मीस जाल्या उपरांत पवित्र संस्काराची बोजवण आसतली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F20 पेज 95. F20 पेज 95. संसार सोपो पुर्यान तुमचे संगतिया आसा. संसार सोपो पुर्यान तुमचे संगतिया आसा. बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोळान सोबतीन देसा सोव्या मोचे गोवय